नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे जे गेस्ट स्पिकर आसात ती आसा डॉक्टर वीणा कंटक, जी कन्सल्टंट सायकॅस्ट्रिक म्हणजे मानसोपचार तज्ञ म्हणजे मनाच्या दुयेंसांची तज्ञ जाणकार दोतोर. आनी आयचो जो विशय आसा तो तुमकां सगळ्यांकूच आवडटलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणजे आय एम 100% शुअर म्हणजे ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांचो कॉमन आवडीचो विशय आमी घेतला, जाचें नांव तुमकां आयकतना मातशें भिरांकूळ अशें घडये दिसत, बट आय एम शुअर यू आर गोइंग टू एन्जॉय दीस एंड यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. टॉपीक आसा मोबायल एडिक्शन म्हणजे मोबायलाचें व्यसन. जो आमी मोबायल तुमी सगळे पळयतात वापरतात, 99.99% जे लोक वापरतात त्या सगळ्या तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचो जिवा भाव आसतो. म्हणजे डॉक्टर हांव केन्ना केन्ना म्हणटा की जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविशी हाती धरून या अशें म्हणून अभंग आसा विठ्ठला बद्दल. पण आयच्या युगांत तो आमकां मोबायलाक चड लागीं पडटा सो कारण ताका हातीत धरून तोच आमकां चलयता काय आमी ताका चलयता तें आय डोंट नो, बट इट इज अ फॅक्ट. आनी हो विशय इतकोच ह्या विशयान कितें कितें तुमी जाणून घेवंक शकता आनी कितें जाणून घेवप म्हत्वाचें त्या पद्दतीन आयचे आमचे सगळे सेशन जे आसा ते आमी डिझायन केल्ले आसा. आय एम शुअर यू आर गोइंग टू एन्जॉय दीस आनी यू आर गोइंग टू लर्न. म्हाजो परत सांगता तुमी शिकतले कितें तरी. तेन्ना जे पयस आसा तांकां सुद्दां सगळ्यांक लागीं आपयात आनी तुमी सगळे थोडो वेळ आमच्या खातीर दियात. तुमी शिकतले आनी आमकांय कितें तरी तुमकां सांगपाची संद मेळटली. डॉक्टर वीणा, तुमचे ह्या स्टुडियोन हांव स्वागत करता. आनी जसो हांव आतां सांगला की हो एक असो विशय की जो सगळ्यांकूच ह्या दिसांनी तर खूब आवडीचो असो दिसता आनी तितकोच तो इंट्रस्टींग आसा. आज जेन्ना सगळ्यान आमी टॅक्नोसेवी वर्ल्ड आसा म्हणजे आज सगळ्यांत जे आमच्यो घडामोडी सगळ्यो मोबायलाचेर जातात, सगळे लॅपटॉप आसा हें आसा सगळें एवरीथींग म्हणजे पयलीं अशें आमकां टीव्हीचो बटन चालू करता जाल्यार सगळें रिमोटाचेर जाता. सो इन धीस इरा की ह्या वेळार अशा ह्या युगांत मोबायल हो एक खरें म्हणजे अशें एक डिवायस आसा जेचे आमकां म्हणजे तुमकां कितकेशे इन्फॉर्मेशन एट द टीप ऑफ युअर फिंगर अशेंच म्हणूं शकता. तुमकां कितें चायना अमक्या भाशेक कितें म्हणटा, चायनाचें कॅपिटल कितें, अमक्याचें पॉप्युलेशन कितें, अमक्या दिसा अमकें क्लायमेट कितें आसतलें, अमक्याचो टेम्परेचर कितको आशिल्लो, पोरू कितलो आशिल्लो, पयल्या वर्सा कितें, वॉट एवर यू वॉन्ट. सो अशा ह्या वेळार जेन्ना आमी मोबायलाचो यूज म्हणटा ताचे रिस्ट्रिक्शन्स कितले, ताचो यूज कितलो, मातसो मॅडिकल टर्मिनॉलॉजी कितलो, मिसयूज कितलो आनी डिसयूज कितलो. दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग फॅक्ट. सो सगळ्यान पयलीं मोबायल हो आमकां कित्याक गरजेचो हाचेसून तुमी सुरू करात आनी देन वील गो वन स्टेप बाय स्टेप. थँक्यू. मोबायल सगळ्यांक गरजेचो कित्याक हाजेर खरें म्हळ्यार खूब भासाभास जाल्या. कारण ल्हान भुरगो सुद्दां सांगतलो की मोबायलाचेर आतां आजकाल तर लोक बुकां, पुस्तकां, ग्रंथ ह्या जाग्यार वच्चे परस गुगलाक विचारया. बरोबर. हो सामको सादो सोपो उपाय जाला. सो मोबायल आमकां इन्फॉर्मेशन हायवे ओपन करता. एब्सोल्युटली. जशें आमचे कडेन म्हायती तंत्रज्ञान आनी जाय तितली म्हायती, जाय तितले वेगळे वेगळे तरा, तशेंच वेगळ्यो शिकपाच्यो तरा. जशें पयलीं आमकां फक्त फळ्यार शिकयताले, पण आतां मोबायलाचेर आमकां फक्त चित्राच न्हय तर आवाज, बरोबर, व्हिडिओ, सगळे एक्शन सगळे शिकूंक मेळटा. करेक्ट. प्रोनाउन्सिएशन सगळें शिकूंक मेळटा. सो मोबायल हो म्हत्वाचो जाला, हातून दुबावच ना. करेक्ट. पण ही टॅक्नॉलॉजी आमकां गरजेची, पूण ती आमकां केन्नाय म्हारगय पडूंक शकता काय, बरोबर, कितें ताजे दुश्परिणाम आसा काय हें जाणून घेवप खूब गरजेचें अशें म्हाका दिसता. तर आमी जर मोबायलाचें आनी इंटरनेट हें दोनूय जर हांवें कंबायन करत जाल्यार ताजे दुश्परिणाम दोनूय वटेन दिश्टी पडटा. फाटल्या 10-15 वर्सां भितर ह्या मोबायलान खूब क्रांती केल्या आनी दुश्परिणाम आमकां हळू हळू जितले जाणवपा लागल्या ते फुडें आनीकय जावनत. शारिरीक दुश्परिणाम तर खूबच जाता. जशे न्हिदेचेर परिणाम जाता, सो स्लीप डिसरेग्युलेशन. कारण मोबायलाक एक बॅकलायट आसता. आमी जर पुस्तक वाचत रावचे जाल्यार आमकां न्हिदेक तितलो त्रास जायना, पण जर मोबायल घेवन बसत जाल्यार ताची बॅकलायट जी आसा ती आमच्या दोळ्यांक स्टिम्युलेट करता आनी हाका लागून न्हिदेचें जे सेंटर आसा ताका दिसता की आतां दीस आसा, सो न्हीद डिसरेग्युलेट जाता. त्या लोकांक मागीर जर मोबायल पळयना जाल्यार न्हीद पडपा त्रास जाता आनी हो त्रास आमी ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां पळयला. तशेंच दोळ्यांचेर परिणाम जाता. कोविडाच्या नंतर तर वक्ल लावप्यांचो आनी वक्लाचो नंबर वाडिल्ल्यांचो आंकडो खूब आसा. आतां आमचे इयरबड्स, हियरींग जे हेडफोन्स आयल्या ताजेर कानाचेरय दुश्परिणाम पळोवंक दिसता.
हेडेक मायग्रेन हांचे प्रमाणय वाडलां. लॅपटॉपा मुखार मोबायला कडेन घेवन बसपाची आमची जी पोझिशन आसा एब्सोल्युटली ते जर पॉस्चर जर चुकले जाल्यार नॅक पेन बॅक पेन आनी आतां तर टेक्स्टिंग थंब म्हणून एक नवी वस्त आयल्या. म्हणजे जर परत परत टेक्स्टिंग करत जाल्यार थंब गेट्स कितें म्हणटा का सूज येता, त्रास जाता, जसो टेनीस एल्बो आशिल्लो तशें आतां टेक्स्टिंग थंब म्हणून येता. हे जाले शरिराचेर. ब्रेनाचेर आमचे उपाय ताचे परिणाम वेगळेच दिसता. अशें म्हणटात की अशें रिसर्च आयला की भुरगीं ल्हान भुरगीं जी 7 वरां चड मोबायल पळयता किंवा स्क्रीन टायम पळयता तांचो ब्रेनान जो कॉर्टेक्स म्हणून भाग आसता जो आमकां चिंतपाक उलोवपाक डिसिजन घेवपाक शिकपाक मदत करता तो कमी जाता. आनी लेस दॅन 2 years भुरग्यांक स्क्रीन टायम दिवचोच न्ही असो अमेरिकन पिडियाट्रीक असोसिएशन म्हणटा. कारण ब्रेनाचो डेव्हलपमेंट 90% 2 वर्सां मेरेन जाता. सो त्या भुरग्यांक स्क्रीन टायम दिलो जाल्यार त्या भुरग्यांची वाड जावपाक त्रास जाता. त्या भुरग्यां भितर लक्ष केंद्रीत करपाक प्रॉब्लेम्स येता आनी ती भुरगीं इजिली डिस्ट्रॅक्टेबल जातात. सो हे टिचरांचेर सुद्दां तांणी जेन्ना संशोधन केलें कित्याक अमेरिके सारक्या UK सारक्या देशांनी स्क्रीन स्कुलांनी सुरू जाल्या. सो थंय जेन्ना संशोधन केलें तांकां कळ्ळें की दीस किड्स आर इजिली डिस्ट्रॅक्टेबल, दे आर एग्रेसिव इरिटेबल आनी शिकपा परस न शिकपाचें चड जाता. अच्छा. सो डॉक्टर तुम्ही सांगलें हें खूब म्हत्वाचें आसा की ह्या खातीर की आमी एक म्हणजे खुबशे पेरंट्सांक आमी पळयता म्हणजे आवय बापूय भुरगे रडटा. पयलीं एक संवय आशिल्ली कितें आवय दूद दिताली दिनाशिल्लें पण ते रातचे बी रडटा म्हणटा आमी बोम दिवप म्हणटाले की वॉट एवर म्हणजे हें दिता बॉटल फिडींग हें करे तोंडाक कितें उदक घाल कितें तरी घालून म्हणजे रातचे ते परत परत रडटा त्रास जाता म्हणून दीस वॉज हॅबीट. नाव डेज ही हॅबीट टोटली गेले अशें म्हणपाक सुद्दां हरकत ना. एवरीबडी प्रिफर ताका कितें तो खायना जेविना कितें करता बरयत ना ताका ते मोबायल दाखयता चित्रां दाखयता कार्टून दाखयता. सो दे फील दीस इज मोर हँडी एंड अ बेटर सोल्युशन दॅन एनीथींग एल्स. सो ह्या बॅकग्राउंडाचेर तुमचें हें सोल्युशन जें तुमी सांगलें आनी तुमचो अभ्यास जो सांगलो की हो असो अभ्यास आसा ते खूब म्हत्वाचे आसा. सांगा. हाजेर हांवें तुमकां आनीक गोश्ट सांगपाक सोदतां. न्यू टर्मिनॉलॉजी तातूंत डिजिटल एमनेजिया म्हणटात. डिजिटल एमनेजिया म्हणजे कितें? पयलीं आमी आमचे जे लागींचे लोक आसा तांचे बर्थडे फोन नंबर एड्रेस ह्यो गोश्टी याद दवरताली. बरोबर. तातूंत आमच्या ब्रेनाक चालना मेळटाली. करेक्ट. कित्याक वर्सान वर्स आमी ते याद करतात. आतां मोबायलान मेळटा न्ही सगळें म्हणून आमी ते विसरपा लागल्या किंवा सोयीस्करपणे थंय स्टोर केल्ले आसता. सो मोबायल सांगता केन्ना कोणाचो बर्थडे पयल्या दिसा किंवा त्या दिसा याद करता. हातून ब्रेनाचे जे प्रोसेसिंग आसा आनी याद दवरपाची जी क्षमता आसा ती कमी जायत आसा. सो दॅट इज कॉल्ड डिजिटल एमनेजिया. तशेंच आमचे इमोशन्स पयलीं जेन्ना आमी खंयचोय प्रसंग पळयताले तेन्ना आमकां वायट दिसतालें. आमी रामायणांतलो पयलीं ल्हान आसतना रामायण पळयतालीं आमकां ती सीतेक व्हरता म्हळ्यार वायट दिसतालें. आतां आमी सोसायटीन कितें पळयतात की कोण मनीस बुडटा जाल्यार सुद्दां फोटो काडपाक पयलीं येतात. सो एवरीथींग इज गेटींग इक्वेटेड टू अ पोस्ट. सो आमची जी इमोशन्स आसा भावना आसा त्यो आतां खूब शेलो जाल्या कारण आमकां डिजिटल वर्ल्डान इट इज लायक अ पोस्ट इट इज नॉट अ घटना. बरोबर. तो घडिल्लो प्रसंग ताजे बरोबर आमची ती भावनीक कनेक्शनच ना. सो जाता कितें की दॅट इज आमची जी भावनीक क्षमता आसा ती कमी जावपा लागल्या. आमकां स्वता बद्दल दुसऱ्या बद्दल सहानुभूती ह्यो भावना कमी जाणवपाक लागल्या आनी हाजो डायरेक्ट परिणाम जाता तो आमच्या रिलेशनशिपान. बरोबर. म्हणून खूबशे तुम्ही आयकले आसतले डायवर्स केसीस वाडल्या, एब्युजिंग केसीस वाडल्या, वायलन्स वाडला, गुन्यांवकारी वाडटा, प्रवृत्ती वाडटा. सो भुरग्यां भितर तर हे चेंजीस खूब दिश्टी पडटा. सो फुडल्या एक 10-15 वर्सांनी हाजे एक्चुअल चित्र कितें जातलें हें आमकां तेन्नाच समजतलें. बरोबर. सो डॉक्टर तुम्ही सांगले ते खूब म्हत्वाची गजाल आसा की आमी आजकाल म्हणजे एवरीथींग म्हणजे लोक खंय रेल्वेच्या समोर रावन फोटो काडटात, विमानाच्या समोर रावतात, ओके दॅट्स फायन. पण अश्यो कांय घटना आमी पळयल्या कांय दिसा पयलीं देयर इज अ मेजर इन्सिडंट अशेंच कोण तरी समबडी इज अटेम्प्टिंग सुसायड तो पेट्रोल वता कितें तरी आनी तो मनीस जो तो फूल शूट करता बट ही डजंट स्टॉप हिम. आनी ताचें आर्ग्युमेंट कितें की तो म्हणटा की आय एम अ न्यूज रिडर म्हाज्या आपूण म्हणटा न्यूट्रल म्हणटा की तो अरे पण दीस इज सोशल हें तुका त्या मनशा भितर एक फिलींग आसपाक जाय की आपूण एक मनीस आपल्या समोर बुडटा किंवा तो कितें जळटा ताका वाडोवप किंवा ताका हेल्प करप हें म्हत्वाचें काय ते न्यूज करप किंवा हांव तेच्या बरोबर फोटो काडप तें म्हत्वाचें. म्हणजे अशा पद्दतीचो जो विचार आसा तो आज वाडत चला. एब्सोल्युटली एग्री विथ यू डॉक्टर. म्हाका दिसता हाचेर आमी सगळ्यांनीच विचार करपाची गरज आसा.
सी आर वी जस्ट फॉर द पोस्ट काय आम्ही कित्याक तरी आमचे एक सामाजीक बांधिलकी सामाजीक असोसिएशन किंवा त्या मनशा बद्दल दुसऱ्या मनशा बद्दल एक आत्मीयता असप हें महत्वाचें. आता डॉक्टर आमी त्या प्रश्ना कडेन उलयताले की ल्हान भुरग्यांक जी पेरंट्स की उठसूट तो मोबायल दिता चल भरयतना खातना न्हिदतना हाचेर तुमचें कितें मत? जशें हांवें सांगलें की 2 वर्सां कमी भुरग्याक मोबायल किंवा टीव्ही किंवा लॅपटॉप ह्यो वस्तू दिवंकूच जायना. बरोबर. आनी जर त्यो चड प्रमाणात दियत जाल्यार तांच्या ब्रेनाचेर डायरेक्ट इफेक्ट जाता. एब्सोल्युटली. पण कितें जाता की आमचे आतां सद्या न्युक्लियर फॅमिलीज जाल्या. बरोबर. आवय बापूय हे दोगूच पेरंट त्या भुरग्यांक मेळटा. बरोबर. म्हणटकीर खंय तरी आवयचो किंवा बापायचो वेळ तो त्या गॅजेटा बरोबर सारप जाता. बरोबर. पण हातून आमी कितें मेळयता हें चड इम्पॉर्टंट. कारण फाल्यां हे भुरगे जेन्ना व्हड जाता भुरगीं जेन्ना शिकतात तेन्ना आपूण गोश्टी करून पळयतात. करेक्ट. आतां मानकुराद आंबो आनी पायरी आंबो बरोबर कितली चित्रां दाखयली जाल्यार कशें वळखतले? करेक्ट. ताजी रूच ताजो वास ताजी टेस्ट सगळे सगळे कळूनच आमकां तो कळटा न्ही. बरोबर. पण हें जर भुरग्यांक आमी फक्त फोटोचेर शिकयतात जाल्यार फाल्यां ती भुरगीं तितलेच शिकतलीं. करेक्ट. सो तांचें जें शिकप आसा तेंय खूब शॅलो जाता. बरोबर. भितरल्यान जायना. करेक्ट. आनी ही भुरगीं फाल्यां कितें काम करतलीं? कारण आमी आतां टॅक्नॉलॉजी म्हणटात आनी आमच्या ह्या जगान खुबशे कामां आसा ती टॅक्नॉलॉजी करपा आसा जाल्यार मनशाचें मनीसपण आनी मनशाचें काम हे जो दोनी वालोर आसा ते खंय वतले हें आमकां पळोवपा जाय. आनी ह्या भुरग्यां भितर जर समज लक्ष केंद्रीत करपाची क्षमता कमी जाली ADHD टायप जर समज कितें तांकां त्रास जाले जाल्यार फुडें वचून ती कशी शिकतली? फुडें वचून ती आपल्या शाळे भितर किंवा ह्या समाजा भितर कशी समजावून घेतली स्वताक? बरोबर. तो खूब प्रश्न निर्माण जाता. बरोबर. सो डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी आनी एक गोश्ट खूब म्हत्वाची सांगल्या की हो भुरग्यां मदीं केन्ना केन्ना जो टायम आसा तो 2 वर्सां परस ल्हान भुरग्यांक मोबायल किंवा खंयच्या तरेचे गॅजेट्स दिवप न दिवप हेंच मोर आयडियल. आनी तुमी आनी एक गोश्ट सांगले उदरती हांव मातशी रिपीट ह्या खातीर करता की ब्रेनाक एक कॅपेसिटी आसता कांय लोकांचे चेहरे याद दवरपाची कोणाची बर्थडे याद दवरपाची खंयच्याय प्रसंग किंवा बाजारांत सुद्दां एक 4 वस्तू हाड म्हणून सांगले आमी एक याद दवरता की एक 4 वस्तू आपल्याक अमकें. पण जेन्ना तूं ब्रेनाक त्यो यूजच करना तेन्ना डेफिनेटली जशें खंयच्याय मनशाची किंवा आमी जाका डिसयूज एट्रोफी म्हणटा की तो वापरूंकच ना जाल्यार तें फंक्शनूच ताचें वतलें. सो नॅचरली ही वील कम आवट मागीर ताका हांवें आतां केन्ना केन्ना शॉपार गेले काय पळयता केन्ना तो कितें तरी गेल्लो हाली हांव पयर 15 रुपयाची वस्तू घेतली आनी 5 रुपयाची घेतली. तो 15 आनी 5 एड करता. अरे 15 आनी 5 20 एड कितें हांव ताका मरे 15 आनी 5 तूं ते सुद्दां एड करता कारण ना ताका इतकी संवय जाल्ली आसता. सो हीच प्रॅक्टिकल आनी तुमी म्हटलां तें की ताका तें खरें तो विसरताच तें. इट इज नॉट डॅट ताका ते अशी एक फेज जाता की तेन्ना ताका याद सुद्दां उरना की बाबा हे 15 आनी 5 20 म्हणून ते सुद्दां काय एड करचे पडटात. आनी पयलीं लोक आमच्या शॉपार वताले की तो गडगड गडगड गड म्हणजे तूं सुद्दां सांगता तो 5 किलो ये 2 किलो ये आनी इतके फास्ट ते शॉपकीपर करताले. म्हणजे सर्वसामान्य मनशाक सुद्दां एबिलिटी आशिल्ली प्रत्येक मनशाक ती आसता. पण हे अशा पद्दतीच्या जेन्ना आमी माकडांच्या आहारी वतात किंवा वी आर बिकमिंग स्लेव्स अँड द गॅजेट्स आर बिकमिंग मास्टर्स हे दुख्ख आसा. आनी म्हाका दिसता हाचेर सगळ्यांनी परत एकदां स्वता जावन विचार करप खूब गरजेचें. डॉक्टर आतां आमी एक अशा विशया कडेन वता की बेसिकली आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की हो एडिक्ट जाला हो एक विशय जालो. मदीं कोवीड आयलो तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक सगळेच मोबायलाचेर येवपाक लागले तो एक फेज आयली. ताचे उपरांत अशी एक फेज आयली की पयर जेन्ना रिजल्ट जालो तेन्ना टॉप ऑफिसर ऑफ हाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट सेड रिजल्ट्स हॅव गॉन डावन बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर ऑन द मोबायल्स आनी ती शिकनात. म्हणजे हाचो सुद्दां म्हणजे आतां हळूहळू आमकां तुमी म्हणटा की 10-15 म्हाका दिसता 10-15 वर्सांनी येतो 5 वर्सां काळूनच आमचें इतकें ड्रॅस्टीक चेंज जातलें की इट इज व्हेरी हार्मफूल फॉर द सोसायटी एंड फॉर इंडिविज्युअल ऑल्सो. हाचेर तुमचें भाश्य कितें? मोबायलाचें जेन्ना व्यसन आमी म्हणटात तेन्ना खंयच्याय गजालीचें व्यसन हाका लिमीट जशें आमी तशें मोबायलाक दवरपा मेळना. कारण मोबायल हो आमच्या जिणेचो असो भाग जाला की थोड्यांची एक वेळा कामाच मोबायलाचेर आसता. जसो कोणी बिझनेसमॅन आसत ताका 24 तास मोबायल घेवचो पडटा. कोणी IT प्रोफेशनल आसत ताका कंप्युटरा मुखारच बसचें पडटा. सो किंवा वर्क फ्रॉम होम ऑनलायन असतात लोक. पण हाजो अर्थ तो त्या व्यसनाच्या आहारी गेला किंवा एडिक्ट जाला अशें न्ही. तर एडिक्शन आमी केन्ना म्हणटात तर जेन्ना ती वस्त करपाचें हें प्रमुख्य जाता आमच्या जिणेचो मेन प्रायमरी मोटीव जाता. आनी ताजे खातीर आमचे विचार आमची वागणूक अशी बदलता की बाकीच्यो गोश्टी ज्यो पयलीं इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यो त्यो दुय्यम स्थान घेता जाल्यार आमी व्यसन म्हणटात. आनी
आमी जेन्ना सायकॅट्रिस्ट डायग्नोसीस करता की अमक्याक व्यसन जालां, हांव सोऱ्याचेंच एग्जाम्पल घेता कारण सोऱ्याचे दुश्परिणामय आमकां खबर आसा आनी सोऱ्याचें व्यसनूय जाता हें आमकां खबर आसा. आमी मोबायलाक अजून तो दर्जो दिवना. तरी आसतना सोऱ्याचें जेन्ना आमी डायग्नोसीस करता तेच आमी पॉयंट्स मोबायलाक लावूं येता. जर फाटले एका वर्सा भितर हांव एक 6 पॉयंटांतले जर तुमकां 3 पॉयंट मेळत जाल्यार हाजो अर्थ तुमकां व्यसन आसा. आतां खंयचे 6 पॉयंट? पयलीं की तुमकां ती वस्त वापरपाची आस जाता, खर आस, म्हणजे स्ट्रॉंग डिझायर टू यूज इट अगेन एंड अगेन, जाका आमी क्रेविंग म्हणटात. बरोबर, एब्सोल्युटली. दुसरी की जाचो वापर तुम्ही कसोच रेग्युलेट करपाक शकना. जशें तर आतां एग्जामीच्या दिसांनी सांगलें की मोबायल कमी वापरा, हें करूं शकना. सो तो कमी करपाचो किंवा तो अमक्याच टायमार वापरपाचो हें करूं शकना. थर्ड, इल्लो इल्लो वापर वाडत वता, जाका आमी आमच्या सायकॅट्री भाशेन टॉलरन्स म्हणटा. जसो सोरो पिवपाक पयलीं इल्लोसो लागता जाल्यार मागीर ताजी पिवप वाडत वता. तशेंच मोबायल किंवा इंटरनेट वापर पयलीं जी आमी इल्लीशी 1 वरभरच वापरतालीं, आतां ते 1.5 जाता, 2 जाता, 3 जाता आनी ताजेर आमचो कंट्रोल उरना. सो वापर वाडत वता. चवथो की जर वापरना किंवा कमी वापरले जाल्यार ताजो विड्रॉवल दिसता. विड्रॉवल म्हणजे एक तरेची शारिरीक किंवा मानसीक स्थिती जी आमी त्या वापरा खातीर कनेक्टेड आसता आनी तो वापर परत सुरू जालो की ती स्थिती पूर्ववत येता. सो ह्यो 4 गोश्टी. 5वी की जरी हे सगळे करता आनी तुमकां हार्मफूल इफेक्ट दिसले, जशें मोबायल चड वापरता म्हणून अभ्यासान नापास जालो, तरी आसतना ताजो वापर चालू उरता. बरोबर. जशें सोरो पिता तो पळयला आसतलो तुमी, ताका लिव्हराक दोतोर सांगता, ताका सूज आयिल्ली आसता, ताजो एक वेळा पडून आपटता, तरी आसतना तो सोरो पिवपाचें सोडना. सेम विथ मोबायल ऑर इंटरनेट. आनी लास्ट पॉयंट की हें सगळें करतना आमचे जे सोशल भाग आसा जिणेचो किंवा व्यक्तिगत जीण आसा थंय निग्लेक्ट जाता. जशें मोबायला खातीर तो आपल्या फंक्शनांनी वचना, कार्यावळींनी वचना, आपल्या फ्रेंडा बरोबर उलयना, आपले शिकपाचो टायम सॅक्रिफायस करता, न्हिदेचो टायम सॅक्रिफायस करता. सो ह्या 6 गोश्टींतले जर 3 गोश्टी तुमकां फाटल्या 1 वर्सा भितर सापडल्यात जाल्यार डेफिनेटली एडिक्शन आसा. एब्सोल्युटली. म्हाका दिसता डॉक्टरान इतक्या स्पश्टपणान इतक्या सुंदर पद्दतीन सांगला की म्हाका सुद्दां आतां दिसपाक लागलें की वेदर आय एम एडिक्ट अशें म्हाका दिसपाक लागलां. कारण ह्या 6 गजालींतल्यो 3 गजाली सुद्दां जरी तुमकां ते आसा जाल्यार तुमच्यांनी स्वताच हें ठरवं येता की आपण एडिक्ट जाता किंवा आपण जाला. लेट्स बी व्हेरी फ्रँक. म्हाका दिसता हाचें सेल्फ जजमेंट खूब इम्पॉर्टंट. दुसरो सांगता, हो सांगता, तो सांगता अशें न्हय, तर आमी स्वताच प्रत्येक मनशान एनालायज करपाची गरज आसा. आनी भुरग्यांच्या बाबतींत जशें डॉक्टरान सांगलां की बाबा हेचे परफॉर्मन्स कशें आसा किंवा हो आनी टायम वाडटयता कितें. 2 गजाली सांगले की रातचो ताचो आनी तो बाकीचे खूब फावटी डॉक्टर अशें जाता, तुमी म्हटलें की फंक्शनाक वचना, केन्ना लोक फंक्शनाक वता पण ते थंय आसच नात, म्हणजे दे आर जस्ट सिटींग. पण हांवें पयर केन्ना सांगलें म्हजे कडेन आमचे कडेन थोडे रिलेटिव्स आयले बॉम्बेचे. पयलीं बॉम्बेकार आयले म्हणजे गांवां असं घरान आसतालो. तर पयर हांव 5 मिनट घरान कोण असं शांत, म्हाका आयले काय ना तेच कळना. कारण कितें चपला तर सगळ्यांची दिसता. कारण भितर जाल्यार म्हणजे ल्हान भुरग्यां जाणटे प्रत्येक आपापल्या मोबायलाचेर आशिल्ले. दे आर नो डिस्कसिंग. पयलीं अशें कोण आले अरे हे जालें ते जालें, आमचेर हे जालें, आंबे पडले आनी कितें पणस हें कितें तर आसतालें. तशें लोक आतां उलोवपूच कमी जाला. म्हणजे संवाद जो इंटरपर्सनल संवाद तो खूब कमी जाला आनी दीस हॅज इवन अफेक्टेड द फॅमिलीज. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता घराचो संबंध मनशा कडलो संबंध कमी जावपाक लागला आनी हेचें मेन कारण जर आसा जाल्यार हो मोबायलच आसा. डॉक्टर आतां हें तुमी सांगलें, आतां हांव तुमकां विचारता की हांव तुमी सांगलें हे 3 पॉयंट तुमी जर कन्सिडर केले तुमी असेसमेंट करूं शकता की बाबा हो एडिक्शन आसा अशें म्हणून. देन हाव यूल गो हेड. तुमी आतां हाची फुडली स्टेज कितें घेतली बाबा हाची इम्प्रुवमेंट किंवा ट्रिटमेंट म्हणा किंवा मॅनेजमेंट. आय बी पुट इन बेटर वर्ड्स. ट्रिटमेंट तसो पळोवपाक गेल्यार अमकेच वखद मोबायल एडिक्शना खातीर अजून मेरेन ना. बरोबर. तशें पळोवपाक गेल्यार सोऱ्या खातीर आसा किंवा ड्रग्सा खातीर आसा, पण अजून मोबायल एडिक्शनाक अमकेच वखद आयलें ना. तरी सुद्दां आमी एडिक्शनाचो जो ट्रिटमेंट करता तोच ह्या मोबायल एडिक्शनाचोय करूं येता. तातूंत 2 भाग आसता. एक एक्यूट फेज म्हणजे पयल्या एक 7 दिसाचो ट्रिटमेंट, जेन्ना ती वस्त आमी त्या मनशा पासून पयस करतात. बरोबर. आतां सडनली पयस जाले बरोबर त्या मनशाक जरी मोबायलान शारिरीक बदल तितले ना तरी मानसीक खूब जाता. बरोबर. जसो तो मनीस इरिटेटेड जाता, रोखडोच रागार जावपाक शकता, एग्रेसीव जाता, लक्ष लागना, अस्वस्थ जाता, ताका न्हीद पडना एक वेळा, ताजे तेच मनान घुंवत रावता. सो हे सगळे सिम्पटम्स पयल्या 7 दिसांत खूब दिश्टी पडटा. हो जर 7 दीस आमचे जाले जाल्यार हळू हळू मनीस तो पूर्ववत आपल्या
आपल्या परिस्थितीन येवपा लागता. पूण जर तेन्ना परत ताजे कडेन मोबायल दियत जाल्यार परत तीच परिस्थिती जावपाक शकता. म्हणटकीर जाता ती मेंटेनन्स फेज. आतां तातूंत कितें करचें तर तातूंत ताजो टायम रेग्युलेट करपाचो किंवा ताणें कितलो वेळ वापरपाचे. आनी जशें हर एडिक्शनान प्रत्येक एडिक्शनान पयले म्हयनो एडिक्शनाचो हातूंत रिलॅप्स जावपाचे चान्सीस खूब आसता. जशें आमी एडमीट करता पेशंटाक आनी पेशंटाची घरची सांगता की घरा वचून ताणें परत पिवपा सुरू केलें. कारण पयल्या म्हयन्यान ती क्रेविंग जी आसता, आस जी आसता ती खूबच आसता, खूबच स्ट्रॉंग आसता. आमी फाल्यां एक च्या सोडपाचो सुद्दां निर्णय घेतलो जाल्यार पयल्या म्हयन्या भितर आमची सगळी तकली दुखपाचें सगळें सुरू जातलें आनी ती परत परत जाय दिसपाची प्रक्रिया सुरू जातली. पयलो वर्स जें आसा त्या वर्सा भितर जर तो रावूंक शकता त्या वस्तू पासून पयस किंवा लिमिटेड जाल्यार रिकवरी चान्सीस आर मच बेटर. सो ट्रिटमेंट एज सच हाजेर सद्या अजून येवंक ना. हाजेर आमी जे करूं शकता ते एक तर प्रिवेंशन म्हणजे आमी सांबाळपाचें किंवा लिमिटेड यूज. सो जाता तितले आमी एडिक्शना पासून पयस रावपाचेंच करूं शकता. बरोबर. डॉक्टर आतां आमचे एक 3-4 मिनटां आमचे कडेन आसा तर ह्या आमच्या इतक्या डिस्कशनाच्या व्यतिरिक्त तुमकां अशें दिसता की हे गजाल म्हत्वाची आसा ही लोकांक सांगप गरजेचें आसा. फॉर एग्जाम्पल जशें तुमी सांगलें की हाचो एक हाका अशें ट्रिटमेंट अशें कांय ना. एक सेल्फ जजमेंट सेल्फ कंट्रोल आसचो पडटलो. बरें हाका कांय पॅरामिटर्सूय ना. आनी तशें तुमी आनी एक गोश्ट सांगल्यात ती परत बेश्टी ह्या खातीर रिपीट करता उदक आमी पॉस्चरा बद्दल उलयताले. आय कॅन से 90% ऑफ द पीपल डोंट यूज एनी ऑफ द मोबायल ऑर एनी गॅजेट्स इन अ परफेक्ट एर्गोनॉमिकली डिझायन फॅशन. कोणूय हांवें पळय व्हडले टॉप लेवला पासून अशिक्षिता पासून सुशिक्षिता एक तर ते कंटिन्युअसली मान अशें करतात, कोण असो न्हिदता, कोण वाडो न्हिदता, कोण आसा त्याच पोजिशन अशें रावता पण ते मोबायलाक सोडनात. सो ह्या खातीर शारिरीक खूब बदल जातात आनी विच आर व्हेरी हार्मफूल. आनी जशें जशें वेळ वतलो तेन्ना तांकां बॉडी पॉस्चराचे जे कितें त्रास जातले जशें तुमी उदक सांगलें की ते बोटा खातीर त्रास जावं शकता. पयलीं तांकां ते जे इवन लॅपटॉपाचे आसा तांकां सुद्दां हाताक कोपऱ्याक त्रास जावं शकता. सो हाच्या सारकें आनी कितें किंवा वर्ड ऑफ कॉशन म्हणून तुमी कितें सांगूंक सोदतली? मोबायलाचें जर एडिक्शन प्रिवेंशन करपाक जाय जाल्यार दॅट इज द बेस्ट थिंग. करेक्ट. देर इज नथींग बेटर दॅन प्रिवेंशन. सो प्रिवेंशन दोन भशेन जावपाक शकता. एक जसो गव्हर्मेंटान अल्कोहोलाक केला तशें म्हणजे आमी सोऱ्याची लिमीट दवरतात, एज लिमीट. तशीच जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर भुरगीं जेन्ना आपल्यालो अकावंट करता इंस्टाग्राम किंवा नवे आनी फेसबूक, सो ताजेर जेन्ना लेवल एज लिमीट दवरता ती रिस्ट्रिक्शन्स आनी रेग्युलेशन सारकी आसपाक जाय. आतां भायल्या देशांनी खुबश्या सोशल मिडियांकच तांणी गव्हर्मेंटान एनफोर्स केला की तुमी हें चॅक करपाक जाय. जर समज भुरगीं इल्लिगली करता, ल्हान वयाची भुरगीं जर अकावंट करता जाल्यार तांचेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जे कंटेंट येता म्हणजे कितें येता, भुरगीं आमचे कितें पळयता, जशें वायलन्स पळयता, एग्रेशन पळयता, कोण खंयच्यान सकयल पडटा, मरता, रगत हें पळयता जाल्यार तो भुरगो तातूंतल्यान कितें जातलो फुडें. सो ताजी जबाबदारी आतां ते सोशल मिडियाचेर दितात. आय सी. सो दीस इज गव्हर्मेंट पार्ट. पर्सनली म्हाका दिसता की आमी मोबायल म्हळ्यार कितें हें समजूंकूच जाय. इंटरनेट इज अ हायवे. बरोबर. आमी जर ताका हायवे म्हणटा जाल्यार फाल्यां हांव म्हज्या भुरग्याक स्कूटर चलोवपाक दिता हायवेचेर, ताका अमकी एज लिमीट दवरता. बरोबर. ताका हांव सोरो पिवपाक अमकी लिमीट दवरता जाल्यार मोबायलाक कित्याक न्ही किंवा इंटरनेटाक कित्याक न्ही. कारण ह्या हायवेचेर जे अपघात जावंक शकता ते आमकां दिश्टी पडटात. करेक्ट. कित्याक भुरगो जर खंयच्याय वेगळ्या सायटीचेर पावलो, आतां पोर्नोग्राफीच न्हय तर सायबर क्रायम, सायबर बुलिंग, सेक्स्टिंग अशे तरेचे कितलेशेच ट्रॅप्स आसा जे आमच्या भुरग्यांक थंय खबरच ना. सो आमी कितें करूं शकता? सो एज अ पेरंट पयलीं म्हळ्यार तांचो टायम रेग्युलेट करचो आनी स्वताचोय टायम रेग्युलेट करचो. बी अ मॉडेल. बरोबर. आमी जर भुरग्यांक सांगता की तूं वरभर मोबायल पळय आनी आमी जर 4 वरां घेवन बसता जाल्यार तें सारकें न्ही. कारण भुरगो देखींतल्यान शिकता. दुसरें, मोबायल नासतना थोड्यो गजाली करूं शकता काय? पयलीं आमी कितलीशीच अंताक्षरी खेळटालीं, बसून नांवां पळयतालीं, आश्टोदिश्टो खेळटालीं. पण आतां ते सगळे खेळ गेले. आतां भुरगीं म्हणटा हांव कितें करूं मोबायला शिवाय. सो ते आमकां टॅक फ्री टायम, टॅक फ्री एक्टिविटीज, स्पेशली जेवणाचो टायम जेन्ना आमी सगळीं बसून उलोवपाक शकता तेन्ना दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. थर्ड, मोबायलाक केन्नाच बेडरुमान व्हरनाकात.
आमचो डॉक्टर हरीश शेट्टी म्हणटा की मोबायलाक हॉलान न्हिदोवचो आनी आमी जर धांक न्हिदता जाल्यार ताका 8:30 मेरेनूच न्हिदोवचो. ओ सो फॅन्टास्टीक. तशें जालें जाल्यार आमचो जो न्हिदेचो पॅटर्न आसा तो डिस्टर्ब जावपाक पावना. एब्सोल्युटली. चवथी गजाल म्हळ्यार भुरगीं कितें पळयतात हाजेर पेरंट्सांचोय थोडो हें आसपा जाय आनी आमी कितें पळयतात तेंय बी. म्हणजे आमी स्वता कितें पळयता काय तशें भुरगीं आमची कितें पळयता काय हांचेर कितें तरी लक्ष आसूंकूच जाय आनी आमी ती वस्तू शिकूंकूच जाय. तो मोबायल नवो किंवा म्हाका कळना म्हज्या परस ताका बरो कळटा ह्यो गोश्टी चलच्यो ना. बरोबर. देर इज डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स म्हणजे इवन जी काम करता IT कंपनीन ती सुद्धा करू शकता की एक आठवड्यातलो एक दीस हांव ऑनलायन वचचें ना. बरोबर. यू कॅन पुट इट इन युअर मेल्स, यू कॅन पुट इट ऑन युअर WhatsApp की हांव बाबा एक दीस आयतारा हांव ऑनलायन आसचें ना, मीट मी ऑफलायन, म्हाका येवन मेळात. करेक्ट. किंवा थोडी जाणां आठवडोभर फूल घेतात, खंयच्या म्हयन्यांतलो एक आठवडो घेतात, तशें करूं येता. देर आर सर्टन ॲप्स जे तुमकां दाखयता की तुमचो जो मोबायल टायम आसा तो कित्यान वता. गेमान वता काय इन्फॉर्मेशन वाचपाक वता काय व्हिडिओ पळोवपाक वता, कित्यान वता. सो थोडे ॲप्स आसा जांचें नांव डिटॉक्स म्हणून आसा, फॉरेस्ट म्हणून आसा, फोकस मी म्हणून आसा, ऑफ द ग्रीड म्हणून आसा. सो हे जे ॲप्स आसा ते तुमकां रेग्युलेट करपाक मदत करूं शकता. तशें सेल्फ केअर म्हणजे आमची स्वताची काळजी आमी घेवपाक जाय. आमची न्हीद, आमचो एक्सरसायज, कारण मोबायलान आतां ओबेसिटी खूब वाडल्या, लबलबीतपणा वाडटा. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आमी आमची स्वताची केअर, व्यायाम करपाचो, जेवण सारकें जेवपाचें, ही केअर आमी आमची घेवकूच जाय. आनी म्हाका दिसता की आमी जर इतलें करूंक पावलीं जाल्यार सुद्धा खुबश्यो आमी मजल मारली अशें म्हणूं येता. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी इतकी मोलादीक आनी खूब म्हत्वाची म्हायती आसा. म्हाका दिसता ही कार्यावळ तुमी मॅक्झिमम लोकां मेरेन जेन्ना इवन तुमी पळयल्या आसतरीच किंवा मागीर ती ऑनलायन येतली तुमच्या म्हणजे खूब फावटी अशें पळयतात की तो हा संदेश आनी 20 लोकांक पावल्या उपरांत तुमकां सुख समृद्धी जातली किंवा तुमचें बरें जातलें. तशी ही कार्यावळ तुमी आनी चडांत चड लोकां मेरेन पावोवची अशें हांव हात जोडून तुमचे कडेन मागता. आनी आयची कार्यावळ सोंपयतना मुजरत वेळ काडून तुमी इतक्या मोलादीक म्हायती आमकां करून दिली, ह्या खातीर काळजान सावन देव बरें करूं. नमस्कार.